कामगार संघटनांनी 9 जुलयाक मोदी सरकाराच्या शेतकार आनी कामगार विरोधी धोरणांचो निषेध करूंक भारत बंदाचो उलो मारिल्लो। हाचे खाला ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसान पणजे आझाद मैदानार रॅली काढली। कामगारांचे वेगवेगळे प्रश्न तांच्यांनी मांडले। The industrial workers, there is no inspection being carried out by the factory inspectorate. There is rampant violation of the labor laws. There is rampant violation of the working hours. बायलांक रातची नायटीक कामाक घेतात पूण तांकां सेफ पॅसेज त्यांच्या घरापर्यंत जावं घरांतसून कामाक येवपर्यंत तांकां दिनात। ह्याच प्रमाणे गोंयांत सरकारान एजमा लायला आनी खंयच्या सॅक्टरान एजमा लायला? फार्मास्युटिकल सॅक्टरान। टू वर्क एजमा in the whole sector because these pharma companies are owned by the private individuals and their motive is only and only profit. जर एका फार्मा कंपनीचो प्रॉफिट 10,000 लाख कोटी रुपया आसा जाल्यार दुसऱ्या फायनान्शियल इयराक तेजो प्रॉफिट 50,000 लाख कोटी रुपया जाता। फ्रॉम वेर दिस मनी इज कमिंग and why the benefit is not going to the people who are working in these companies. अखिल गोंय राज्य आंगणवाडी कर्मचारी संघटना युनियनूय ह्या रॅलींत भागीदार जालो। आंगणवाडींत काम करतल्या कामगारांचे डिमांड तांच्यांनी उक्तायले। ऑल इंडिया लेवल अंगणवाडी फेडरेशन पळय आसा न्हू, तेंच्यांनी आख्या इंडियाभर बंद दवरपाचें केलां की आमचे डिमांड आसा। पयलें म्हणजे आमकां सरकारी सेवेत कायम करून वेतन श्रेणी द्या हो आसा दिया, आनी ना तर आमकां मिनिमम वेजीस 26,000 तेंच्यांनी घालून दिल्ले आसा सेंट्रलाकसून ते दिया, आनी पेन्शन स्कीम तयार करा, आनी नंतर आमकां ग्रॅच्युटी दिया। नंतर आमकां बाकीचे काय आमचे डिमांड आसा। FRS सिस्टम आसा आमची मोबायलाचेर, ती FRS सिस्टम बंद करा। सरकारान कामगारांचे प्रश्न सुटावे करचेच पडटले म्हूण सुहास नाईक आयटकाचो सचिव उलयलो। म्हणून सांग चीफ मिनिस्टराक, he will get all the records. We have filed complaints. What happened to those complaints? They are just lying before the authority who is supposed to deal with those complaints. Labor Commissioner's office has become defunct. We are not going anymore to the Labor Commissioner. We are directly approaching the court. We are approaching the High Court. And this is ही पाळी आमचेर कोणी हाडल्या? ह्या सरकारान हाडल्या।